भाई आयच्या भूमिपूजनातील काय सांगा आमकां? बाब शैलेश हाजो वैयक्तीक कार्यक्रम त्याच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान ताजो एक ल्हानशें थंयसर एक देवूळ बांदता. ताच्या भुमिपूजनाच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान हांव म्हाज्या बरोबर संकल्प दाजी सरकार त्या खातीर आयिल्लें. ताजो वैयक्तीक फॅमिलीचो कार्यक्रम, तेजें पर्सनल फंक्शन, बट एनी हाव एक देवाचेर श्रद्धा दवरून तो जें बारीकशें देवूळ बांदता ताच्या भुमिपूजना खातीर आयिल्लें. हांगा शैलेश मोरजकर कितलींशींच वर्सां देवीची सेवा करतात आणि रेणुका देवीची सेवा करता. आज रेणुका देवीचे भक्तगण खूप झाल्यात, जागो कमी पडटा, तर खंय तरी मोठें देवूळ जावचें अशें सगळ्यांचो आग्रह आशिल्लो. तो आग्रह गुमान धरून शैलेश मोरजकरान आज भूमिपूजन केलां, ताच्या खातीर आमी आज सगळे आयिल्ले. आयज तुमच्यांनी सगळ्यांनी एप्रिशिएट करपाचो गरज आसा, कित्याक आयज जो आमचो भारतीय जनता पार्टीचो जो चीफ मिनिस्टर आसा आनी स्पेशली डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वा खाली तेणें बारीक लोकांची काळजी घेता. आयज एक आमचो शैलेश मोरजे जे एक देवस्थान आयज हांगा तयार जाता ह्या भागांत, आनी ते देवस्थान धाकटें देवस्थान आसून सुद्दां आयज मुद्दाम जे CMान तेन्ना उतार दिलेले कित्याक आपूण हांगा येतलो म्हणून, आनी तेजें फावंडेशन घालपाक लागून आयज भुमिपूजन करपाक लागून आयज मुद्दाम CM वेळाचो वेळ काडून टायम दिवन हांगा एक धाकटेशे देवळाचे स्थापनेक लागून येयलो. ही आमकां सगळ्यांक गर्वाची गजाल आसा. आनी स्पेशली आमच्या मुर्मुगांवच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक, कित्याक आयज आमच्या ह्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन रुमडा वाडा म्हणटा थंयसर एक देवूळ शैलेश मोरजे तशी तेजी आई तेंच्यांनी हे पयलीं कितलींशीं वर्सां जाले हे स्टार्ट आसता, आनी हे देवस्थान आयज हांगा तयार जाता परशुरामाच्या देवाच्या नांवान. आनी तेज्या लागून आमी खरेंच मनानसून काळजानसून CMाचे देव बरें करूं म्हणटा, कितें मुद्दाम ते हांगा हाजिरी लायले म्हणटा.